गोयातले शिक्षण संस्थेतल्यान 12वीचे शिक्षण घेवंक ना असे निरीक्षण नोंद करून एके विद्यार्थीनी गोयच्या कोट्यातल्यान गोय वैजकीय महाविद्यालयात MBBS अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश दिवपाक गोयातल्या मुंबई उच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो। हे विशींचो आदेश न्यायाधीश भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता ह्या दोन वांगड्यांच्या न्यायपीठान दिलो। ह्या प्रकरणात स्निग्धा युगपूर हे विद्यार्थिनीन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। तातूंत तिने राज्य सरकार, गोय विद्यापीठ, तंत्र शिक्षण संचालनालय, गोय वैजकीय महाविद्यालयाचे डीन आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय हांका प्रतिवादी केले। याचिकादार स्निग्धा हिचो आवय बापूय मूळ कर्नाटकांतलो। ते नोव्हेंबर 2004 सावन गोयात रावतात। ते उपरांत स्निग्धाचो जल्म गोयात जालो। ती मिरामारच्या शारदा मंदिर शाळेंतल्यान इयत्ता 10वीची परीक्षा पास जाली। उपरांत तिने विजयवाडा आंध्र प्रदेशातल्या चैतन्य ज्युनियर कॉलेजींतल्यान इयत्ता 11वी आणि 12वीचे शिक्षण घेतले। थंय ती 12वी पास जाली। याचिकादार आणि तिचे पालक गोयात रावतात। ती गोय वैजकीय महाविद्यालयात MBBS पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश घेवपाक तयार जाली। हे मजगती तिने गोयच्या कोट्यात MBBS अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश घेवपा खातीर प्रवेश पत्रिका घेतली। तेन्ना तातूंत 12वीचे शिक्षण गोयातले शिक्षण संस्थेतल्यान घेवप गरजेचे आशिल्ल्याचे कळ्ळे। तातूंत ती अपात्र जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तिने संबंधित नेम रद्द करपाची मागणी करपी याचिका गोयातल्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली। ते प्रमाण तिने वयले मुद्दे उपस्थित केले। तसेच तिचो जल्म 2007 जालो तेन्ना सावन ती गोयात रावताली। तिने 10वी मेरेनचे शिक्षण गोयात घेतले। मदल्या काळात तिने 11वी आणि 12वीचे शिक्षण आंध्र प्रदेशात घेतिल्ल्यान तिका गोयच्या कोट्यातल्यान प्रवेश दिवचो असो दावो केलो। ह्या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी जाली तेन्ना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी वयलो नेम गोयात रावपी आणि गोयातले संस्थेतल्यान पात्रता परीक्षा पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर गोय वैजकीय महाविद्यालयात 85% सुवातो राखीव दवरपाच्या उद्देशाकडेन संबंधित आशिल्ल्याचो दावो केलो। अशेच तरेचे नेम आंध्र प्रदेशात आसात। थंय इयत्ता 9वी ते 12वी मेरेनचे शिक्षण थंयचे शिक्षण संस्थेतल्यान घेवप बंधनकारक आसा असो युक्तिवाद केलो। ह्या वेळार सरकारी वकील प्रशील आरोलकार हांणी पांगम हांका तेंको दिलो। हाची दखल घेवन न्यायालयान निरीक्षण नोंद करून प्रवेश दिवपाक तसेच वयले नेम रद्द करपाक न्हयकार दिलो। तेच प्रमाण याचिकादार अखिल भारतीय कोट्यात राखीव आशिल्ल्या 15% सुवातांचेर अजून लेगीत प्रवेश घेवपाक शकता अशें निरीक्षण न्यायालयान नोंद केले। अशेच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा। तसेच Facebook, Instagram आणि Twitter फॉलो करा।